नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार कार्यावळीत तुमचा येवकार. हांव सुशांत गोळकार सांगाती. गौरांग प्रभू मळकर्णीकार तुमचे घेतलो त्यो सगळे गोंयच्यो खबऱ्यो. आनीक सद्याक गौरांग एक गजाल जी टोटल गोंयाकच न्ही, म्हाका दिसता सगळ्या देशाक भितर गाजता आसतली, ती म्हणजे क्रायम ब्रांचाचो ताब्याक आशिल्लो आरोपी सिद्दीकी आनी सुलेमान खान म्हणजे एलायस सुलेमान खान हो पळून गेला. आनी पळून गेले उपरांत काल एक व्हिडिओ ताजो व्हायरल जाला. तातूंत भितर म्हणटा तो आपूण पळून गेलो, पुलिसांनी आपल्याक मुद्दम हें करपाक लायलें, म्हळ्यार व्हरून सोडलो थंय, नाल्यार आपल्याक एनकावंटर करपाक आशिल्लें अशें ताजो आरोप आसा. आनी आज ताजे फाटल्यान आज गोवा फॉरेस्टचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय हाणें एक कमेंट केला की तो म्हणटा की गोंयांत राजकारणी, पोलीस आनी क्रिमिनल्स हांचे एक नॅक्सस आसा, हे ह्या प्रकारा वयल्यान सिद्ध जाता म्हणटा तो. सो आज विजयाच्या प्रेस कॉन्फरन्स तूं आशिल्लो, कितें एक्झॅक्टली विजयाचें सांगप अशें की मेन म्हणजे जो लँड स्कॅमाचो जो रिपोर्ट आशिल्लो जाधव कमिटीचो, तो म्हणटा तो सारको अजून गव्हर्मेंटान घेतलो ना. तो भितरली 48 केसींतली फक्त 4 केसी म्हणटा पळयल्यात, बाकीची 44 केसी कितें करपाक दवरल्या तुमी, हो ताजो मेन आरोप आसा. ताजे म्हणण्या प्रमाणे ह्यो केसी म्हणटा आतां सेटलमेंट करपाच्यो. म्हणजे आतां जमनीचो प्रायस वाडत आसता, सो आमी तुका एक्स्ट्रा प्रायस दितात ना, जमनी आपली नांवार करून घेवन हो सगळो घोटाळो अशें म्हणटा एक सिरियस आरोप केल्लो आसा गव्हर्मेंटाचेर. मागीर ते ताजे रुलींग पार्टीचे सगळे जे MLA आसात जावं मिनिस्टर आसात हे म्हणटा तातूंत गुंतल्यात. आनी हो टेबल कित्याक जायनाका म्हणटा रिपोर्ट, आपल्याक म्हणटा रिपोर्ट कसो मेळ्ळो, तो चुकेन रिपोर्ट मेळ्ळो, जो आपणें LAQ घाल्लो तातूंत आन्सर येतना तो चुकेन अपलोड जालो आनी तो आपल्याक मेळ्ळो. तो रिपोर्ट वाचल्यार अशें हें जाता की फस्टच तांणी जो क्वेश्चन केला, हाव यू डिफायन द लँडस्केप. काल विजयान ताजेर एक ट्वीट केल्लो, तातूंत भितर म्हणटा की लँड ग्रॅब म्हळ्यार एक्चुअल कितें हाजें डेफिनेशन सरकारान करूंक ना. ताका लागून म्हणटा तो हे चौकशी आयोग हो फार्स अशें ताणें काल हें केल्लें, ट्वीट केल्लें. आनीक एक तातूंत भितर म्हणटा तो की हे सगळे आतां जे हे सुलेमान प्रकरण जालां तें म्हणटा तो फकत लोकांचें लक्ष डायवर्ट करपाक. तो म्हणटा की एक फाटोफाट जें जाता म्हणजे प्रत्येक हातूंतल्यान दुसरें हाडप नवें, तिसरें हाडप अशें करून तो डायवर्ट जाता. ताजें मेन हें आसा की जॉब स्कॅम हो जो कन्सर्न विशय आसा ताजे वयल्यान, आनी तातूंत भितर राजकारणी आशिल्ल्यान तो म्हणटा ते हें लक्ष दुसरे कडेन वळोवपा खातीर हे वेगवेगळी नवी प्रकरणां हे काडिल्ले आसा. हातूंत म्हणटा ते पुलीस एक्टीव रोल घेतात. सो पुलिसान जेन्ना काल DGPन जेन्ना क्लीन चीट दिली की हातूंत कोण ना, हें आजय परती ताणें सांगलां, तो म्हणटा तें हें फेल. तुमचे कस्टडींतल्यान एक क्रायम ब्रांचांतल्या कस्टडींतल्यान एक धांवन वता, आरोपी धांवन वता, मेन एक्यूज आसा तो धांवन वता. तोय बी एक पुलीस ताका कॉन्स्टेबल आसा तो पळोवपाक दवरिल्लो, तो ताका हेल्प करता धांवन वचपाक. म्हणजे तुमचे मेन हातूंतल्यान जर लॉकअपांतल्यान जर चोर धांवन वचपाक लागले आनी दवरप खंय सेफ. सो हाजेर म्हणटा सगळें पळयल्यार सस्पिशियस जाता. विजयाचो आनी एक हें आसा की कॉमेंट तो म्हणटा लोकांचो पुलिसा वयलो विश्वास गेला, कारण तो म्हणटा की लोकांक पुलीस म्हणटा चोर दिसपाक लागल्यात. सो तांचे मुखार आनी आपली कंप्लेन्स घेवन वचप कशें अशें तो असो हें. फाटल्या दिसाक मडगांव तुवें पळयलें आसतलें, विनायक वळवयकार म्हणटा जे अटॅक जालो, ताका एक PSI जो IO आशिल्लो ताणेंच ऑफर दिली, अरे तुगे सेटलमेंट करया, तू कितले पयशे जाय ते सांग, 20 फावटी घे म्हणून. अशी अनेक प्रकरणां आसात जी पुलिसांनी. आनी एक प्रकरण आयिल्लें की ते मागीर जावूंक ना, की ते आमचे जॉब्स फॉर स्कॅमाचे आशिल्ले तांकां एक हें केल्लें, पयशे इतले पयशे दिले आमी सेटल करता म्हणून आनी अशी आनीक ऑफर दिल्ली. सो अशी अनेक प्रकरणां. आनी आतां ह्या हातूंत भितर एक हो पुलीस कॉन्स्टेबलच एक मुख्य आरोपीक क्रायम ब्रांचांतल्यान म्हणजे हे काडून लॉक काडटा आनी ताका सोडपाक मदत करता. आनी ताका मागीर कळून येता की ताका अमके कोटीची ऑफर दिल्या आनी ताका ते सोडपाक सगळें हें केलां. म्हणजे तुमची मेन क्रायम ब्रांचाच्या ऑफिसांतल्यान एकटो आरोपी धांवन वता, मुख्य आरोपी, म्हणजे कितली गंभीर हें. आनी थंय जेन्ना जे क्रायम ब्रांचाच्या हातूंत धाडटात बाकीचे पुलीस करताले कितें. आरोपीन सोडलो बरें आसा, त्या खातीर आपाचे हाणें सगळी CCTV फुटेज मागली, फूल पुलीस स्टेशनाचे CCTV फुटेज दाखयात कितें बाबा कितें जालें तें एक्झॅक्टली. हेकाचेर अशें ताजेर टोटल पळयतालें. हें खूब गंभीरतायेचो विशय आसा. ना एक तातूंत भितर आतां एक हें जावपाक जाय की हे विशयाचो सारको गंभीरतायेन जर तपास केलो ना जाल्यार अशी प्रकरणां आनीकय मुखार जावपाक शकता. म्हणजे एक जर पसलें हे जाल्यार आनीकय मुखार अशी प्रकरण जावपाक शकता. सो इतलें जावन सुद्दां आतां आमी एक आयोग सुद्दां नेमून सुद्दां म्हाका दिसता फातर्प्या वणटे ह्या गांवां भितर अशें मोठें प्रकरण जाल्लें आसा. थंयची एकटे अशें एक आपल्या गांवच्या गांवकाऱ्यानूच 3 गांवच्यो जमनी आपल्या नांवार करून घेतिल्ले आसात. म्हणजे बाकीचे जे गांवांत रावतात तांकां कांयच ना, सगळे पेपर तांचे कडेन आसात, जॉयंट खूब जाणांले जमनी त्यो. हें जावन सुद्दां ताणें
म्हणजे आफ्टर हें तुका लँड जादव कमिटी बसोवन जातकीर ताणें रिपोर्ट बी दितकीर हें प्रकरण मुखार आयलां कळ्ळें तुका अशें जायना अशें न्ही अजून आहा चालू दुसरे वटच्यान ते हिल कटिंग्साच्यो केसी वाडत आसात वाडत आसा इलिगल तातूंत भितर आनीक कोंकण रेल्वे सारके जे ऑफिशियल हे आसा ती पसून तातूंत तसले हातूंत भितर इनवॉल्व आसा हे येता मुखार येता सो कंप्लेन हय सो हे स्थिती सद्याक गोंयाक विजय म्हणटा तशें खरेंच बनाना कॅपिटल जाला काय म्हणे गोंय म्हणटा तें सो आतां एक प्रकरण जर पळयलें तुवें पयलीं तुका जर तूं आतां कन्हैया कुमार हय फोंडे जाले पुलीस स्टेशनाक ताका हाडलो फोंडे पुलीस स्टेशनाक दवरपाक जाय थंयच्यान हाडलो बरी सोडलो ताजो जीव गेलो तें प्रकरण अजून तशेंच आसा तें कांयच जायना हय अशें अनेक प्रकरणां फाटोफाट जायत आसात गोंयाक मडगांव पुलीस स्टेशनाक आतां तूं पळयलें जाल्यार आमचो एलेज्ड किडनॅपिंग जे फेल जालें किडनॅपिंग आयज म्हाका दिसता 2 म्हयने जातले फुडल्या आठवड्याक म्हाका दिसता 2 म्हयने जाले ती गाडी ट्रेस जायना आनी ते 3 किडनॅपरूय ट्रेस जायनात ते एक जालें पयर जे आमचे हांगा 72 लाखाचे भांगर घेवन पळयलें म्हणून तांचे कडल्यान फकत 14.85 लाखाचे 14,85,000चे भांगर जप्त करपाक शकल्यात काल तांकां पयर तांकां जामीन मेळ्ळो शेनवाराक त्या आरोपीक ते हे अशें जर पळयल्यार हांवें गौरांग 2 दिसां पयलीं एक रिपोर्ट केल्लो आमच्या गोमंतका खातीर हे सुलेमान केस जातकीर हें केल्लो तातूंत भितर हे की फाटल्या जर जानेवारी ते आज बसून पळयल्यार टोटल 22 पुलीस सस्पेंड जाल्यात तातूंत 3 जाणां तो हो धरून आमचो IRBचो कॉन्स्टेबल धरून 3 जाणांक डिसमीस केल्यात एकट्या टर्मिनेट केला सगळे 3 जाणांक हें केलां हातूंत भितर PI आसात हातूंत भितर PSI आसात हातूंत भितर ASI आसात हवालदार आसात कोण ते आमगे कॉन्स्टेबल आसात मागीर सगळे रँक वायज जर पळयलें जाल्यार पसून सगळे वयल्यान साकून सकल सगळे हातूंत भितर इनवॉल्व आसात हातूंत भितर आनी प्रकरण कशें आहात एक म्हणटे ते आमगेले पयशे हे करपाचे मागपाचे दुसरे धमकावपाचे आनीक खंडणी मागपाचे तिसरे आसता ते पुलिसांनीच पुलिसाक बडयल्या अशे केसीस आहात सो हे जर पळयलें जाल्यार खरेंच गोंयच्या पुलिसांचेर जे कोणाचें नियंत्रण आसा काय दिसता काय म्हणून सो हेच सांगतालें न्ही तुका आतां जी फाटली प्रकरणां जर पळयलीं जाल्यार अशें दिसून येता की सद्याक पुलीस हांव मेकरेचो कायदा अशी थोडी प्रकरणां दिसून येता थोडे कडेन केसी घेनात रजिस्टर करनात अशीं खूब प्रकरणां आसात कॅश फॉर जॉबाची म्हाका दिसता मडगांव पुलीस स्टेशनाक एक केस आयल्या ती अजून पर्यंत रजिस्टर 3 दीस जाले 3 दीस दुसरी तुगेले जे भायर वता म्हण ते विजाचे पयशे ते अजून सॉल्व जायना तांचे कडेन अशी कितलीं प्रकरणां आसतलीं ती तांचे कडेन ट्रेस जायनात चोरी तर वाडटात बाकीचे तुजे चेन स्नॅचिंग म्हणून मेळत ना चेन स्नॅचर ह्यो प्रकरणाचेर मातशें गंभीरतायेन पळोवपाक जाय आनीक ह्या तुका आनीक नवे अपडेट म्हणटा ती आमचे कुडचड्याचेर जे बँक स्कॅम जाला तातूंत भितर आज ते तन्वी वस्त म्हणटा का मेन एक्यूज आसा तिका आज परत केपें कोर्टाक व्हेले तेन्ना केपें कोर्टान तिका 5व्या आनीक प्रकरणाक पुलिसांनी तिगेले रिमांड मागलो आनी आज 5 दिसाचो रिमांड दिल्लो आसा दुसरे वटच्यान तो बँक मॅनेजर आसा ताणें 2 केसी भितर आमचे बेल मागिल्लो एक केसीक बेल मेळ्ळो दुसरे केसीक जो FD ज्यो हे केल्ल्यो कितें FD काडिल्ले पयशे काडले पूण तांकां रिन्यू केले म्हणटा हे केले अशें करून 4 प्रकरणां फेक हे दिले सो ते हातूंत ताका आज परत रिजेक्ट केला जामीन सो ही जर सगळी जर पळयली जाल्यार आतां गोंयच्या लोकांनी विश्वास कोणाचेर दवरपाचो पुलीस अशे हे जातात पुलीसच चोराक सोडटात ह्या वटच्यान बँका सारके आहा ते बँकेक जे सामके आपले सेंट्रलायज बँक आनी जो कोण विश्वासान जो पयशे दवरता ते पयशे ते मॅनेजरच ना करतात बरोबर ती तन्वी वस्तान हे सगळे बरें आहा पण मेन म्हणटा मॅनेजर आसा हांव सांगता की ते जे स्कॅम जाला तातूंत भितर जर बँकेचो कोण ऑफिशियल्स इनवॉल्व ना जाल्यार ते स्कॅम जावपाक शकना आज पर्यंत ते बँकेचे आपली बँकेचे मॅनेजमेंट आसा जावं बाकीचे कोण हायर ऑथॉरिटीज तांणी आपली नांव पिड्ड्यार जावची न्ही म्हूण ते मॅनेजराक ते प्रोटेक्ट करतात हे मॅनेजराची आनी ताजे पयलीं आशिल्ली मॅनेजराची दोगांयची चवकशी स्ट्रिक्टली चवकशी जावपाक आशिल्ली हाजे परस ते पयलीं आसा तांकां दोगांयकय सस्पेन्शनाचेर दवरपाक जाय आशिल्लें मेन म्हणजे बँकेन ते बँकेन आज पर्यंत केलें ना आनी हाजे वयल्यान कळटा की तांकां कॉपरेशन पुलिसांक बँके कडल्यान कितलें कॉपरेशन मेळटलें हेंय कळून येना कारण हे जर कामार उरले हाजे पयलींचो सुद्दां मॅनेजर उरलो जाल्यार तो ते सगळे कितें पेपर आसा ते क्लियरूय करपाक शकता थंयच्यान एविडन्सच ना करपाक शकता सो हे जर सगळें जर पळयलें जाल्यार एक दिसता की
आमी सदां म्हणटा तशें आतां भिवपाची खरेंच गरज आसा. भिवपाची गरज आसा. मुख्यमंत्र्यान कितलेंय सांगलें भिवपाची गरज ना भिवपाची गरज ना तशें भिवपाचीच गरज आसा अशी सद्याक गोंयची परिस्थिती आसा. आनीक विजयान आज हें केलां मागणी केल्या सीएमान रिजायन जावचें म्हणून त्या खातीर ताका राजकीय पार्श्वभूमी आसपाक शकता त्या जरी कुशीन दवरलो हो तरी एक की जे आतां होम डिपार्टमेंटान हे असल्या बाबतींत ह्यो घडची न्ही म्हणून आनीक मातशें जतनायेन पावल घेवपाक जाय आनीक सगळो पुलीस फोर्स अंडर कंट्रोल उरतलो हें पळोवपाक जाय. शिस्त हाडपाची खूब मोठ्या प्रमाणान गरज आसा पुलिसां डिपार्टमेंटा भितर शिस्त. तें 12 म्हयन्याक जर 22 पुलीस सस्पेंड इतली फास्ट इतली रेंजीन खंयच्याच वर्सा जावं नाशिल्लें ह्याच 2024 जालां. ते एक 2024 हे इतले रेंजीन सगळे सस्पेंड जातात. दुसरे वटेन इतले घोटाळे म्हाका दिसता हांव आतां हे म्हगे 36वें वर्स हातूंतले जर्नलिजमांतले फाटले 36 वर्सां केन्ना आयकलें ना. घोटाळ्याचे घोटाळे हो जाता अशें जर पळयलें जाल्यार आनी दीस उरल्या वयले आनी 15 दीस उरले आनी पुलिसी जावपाक शकता सस्पेंड आनी घोटाळे येवपाक शकतात. सो हाजेर ह्या पळयलें जाल्यार एकच म्हणटा की हे सद्याक भिवपाची गरज आसा आनी हे जर आतांच हांगा बंद जालें ना जाल्यार सिच्युएशन आनी हाता भायर वतलें. इतलेंच आमी ही शिटकावण दितात ही चर्चा हांगा बंद करतात. सगल्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.